वास्को मुर्मुगांव तालुक्यात और गोंयांत असे सगळे म्हणटात की आमी हो शिवाजी महाराजाचे जे स्थापना केल्या हांगा ती सगळ्यात बेस्ट म्हणून. तो आमचे हिंदू समाजाचे जे काम आशिल्लें की महाराजांचे हांगा एक स्थापना जावची ती आमी पूर्ण केली. सगळ्या म्हज्या लोकांनी समाजान म्हणजे हिंदू समाजाने आमकां साथ घेवन हो उबो जालो. आता हाचे जे आजचे जसे आमी हे केलां पुजा केल्या हे केलं तशें गेल्या वेळार केल्ली अशें हेंच्यांनी सगळ्यांनी करचें म्हाज्या नंतर अशी म्हजी इच्छा. आयज आमच्या भारत सरकारान तशेंच आमच्या गोंयच्या सरकारान हो एक इतिहासीक दिवस मनोवपाक लागून आख्खे भारतभर आमी हो प्रोग्राम आयोजीत केलेलो आसा गव्हर्मेंट आनी मुद्दाम आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात आयज आमचो पालक मंत्री सर मोविन गुदिनो आयज हांगा ह्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट आसा आनी हो ऑर्गनायज केला आमचो डेप्युटी कलेक्टर. आयज आमकां सगळ्यांक एक गर्वाची गोश्ट कित्याक आयज 350 वर्सां जाली जो आमचो शिवाजी महाराजाची जी आयज आमी राज्याभिशेकाचो दीस मनयता आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक तेणें जो त्या टायमाचेर जे आमचे राजा आसलेले आनी तांकां त्या टायमाचेर जे मोगलांनी येवन एटॅक करून तांकां खूब जाणांक बंदी करून कन्वर्जन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. तेन्ना शिवाजी महाराजान एक त्या टायमाचेर एक आमचो हिंदुत्व सांबाळपाक लागून तेणें फुडाकार घेतलो. सो हिंदू राष्ट्र करपाक लागून जी स्वप्न आयज आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी जो पळयता तेच प्रमाणे आयज तेन्नाच्यान शिवाजी महाराजाचें तें स्वप्न आसलेलें कितें हो जो भारत देश आसा तो आमचो हिंदू राष्ट्र जावचो. तेज्या लागून तेणेन जी बुनयाद तेन्ना घातलेली ती आयज आमी आतां फुडें व्हरपाक लागलेलो आसा. आनी हांव मागता सगळ्या आमच्या लोकां कडेन कितें असोच आमी जो शिवाजी महाराज जो एक त्या टायमाचो एक ग्रेट लिडर आसलेलो ताका आमी आयज उगडास करता. तेजो राज्याभिशेकाच्या दिसाक आयज गोवोरमेंटान सगळे कडेन आख्खे भारत देशाक हे प्रोग्राम घडोवन हाडलेले आसा. सांग सोदता राज्याभिषेक आज 350 इयर्स भरता शिवाजी महाराजा कॉरोनेशन जाला तेन्ना म्हणून आमी हो दीस मनयता. ते म्हाका दिसता वन ऑफ द फर्स्ट मराठा लिडर्स हू बिकेम एन आयकॉनीक फिगर फॉर द होल नेशन. जे तरेन तेणें राज आपले चलयले वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग one's own army and there is proof that even he built a navy at that time म्हणजे थोडे बोट्यो बीन करून कशी लढाई करपा आपले हक्का लागून आपली टेरिटरी कशी राखपाचे. म्हाका दिसता तेन्ना जे जाल्ले ते आजूय ताका खूब म्हत्व आसा. इट हॅज गॉट ग्रेट रेलिवन्स. आनी आज जेन्ना आमी भारत देश एक थर्ड सुपर पावर ऑलरेडी जाल्लो आसा. थोडे म्हणटा जाता हांव म्हणटा ऑलरेडी जालो. थोडे आंकडे पळयल्यार जे अर्थान आमी फुडें वचत आसा कोणूच आमचे भारत देशा फाटी आहा म्हणपाक शकना वा डेवलपिंग नेशन म्हणपाक शकना. पळय आमचे प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय पूण वी आर अ डेवलप्ड कंट्री. आमचे कडेन जो मॅन पॉवर आसा आमचे कडेन जे वर्कफोर्स आसा आमचे कडेन जे एडमिनिस्ट्रेटीव सेटअप आसा उदाहरण म्हळ्यार स्पेस टॅक्नॉलॉजी आमी खूंय पावला ते हे सगळे बुनयादीक हेजे फावंडेशन शिवाजी महाराजान घातलेले. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचो 350वा राज्य अभिषेक जाल्यार आमचे हिंदू समाज आमचे अध्यक्ष नानाबाब बांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही अनेक कार्यक्रम उपक्रम राबयता. जाल्यार चिकाली ह्या जाग्यार आमचे हिंदू समाजाचे सगळे सभासद पदाधिकारी यांचो प्रयत्न आसलेलो की हांगा शिवाजी महाराजांची मूर्ती जावची म्हणून आनी ह्या आमच्या प्रयत्नाक यश येयला. जाल्यार गेल्या वर्सा राज्याभिषेका दिसात आमी ह्या मूर्ती शिवाजी महाराजांची स्थापन केली हांगासर आनी आयज आमचो वर्धापन दीस तसोच आज 350वा राज्याभिषेक 350व्या राज्याभिषेक दिसा आज खूब उमेद जाता की आज छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी सगळेच आमचे आराध्य दैवत म्हणून मानतात. आतां तुमी पळयलो की तांचो अभिषेक जालो नॉर्मली आमी देवाचो अभिषेक करता पूण इतले देवाचो मान तांकां दिलो आसा कित्याक तांणी जे 300 वर्सां पयलीं जे कार्य केल्लें आसा तांकां जशें सरान सांगलें इंडियन नेवीचे हे करता म्हणून ताणें इंडियन नेवी पसून तांकां आपलो एक इन्स्पिरेशन मानतात. म्हणजे 350 वर्सां पयलीं जेन्ना सगळे कडल्यान आक्रमणां जातालीं सगळे कडल्यान अत्याचार जाताले आनी तेन्ना आयचे भशेन तशें मॉडर्नायझेशन कांय नाशिल्लें. तशें कॅमेराज नाशिल्ल्यो तश्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यो कम्युनिकेट करपाच्यो. तेन्ना त्या वेळार म्हणजे आमचे जे
पाकिस्तानांतले लोक आशिल्ले जे कचिल्ले गेले तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून तांकां तांची उर्बा वाडोवन तांकां एक सैन्य तयार करप आनी ते सैन्या कडल्यान आमचें सुराज्य हाडप नाल्यार स्वराज्य हाडप हेजें जें ताणें स्वप्न आमकां सगळ्यांक दिलें आनी जे आज पसून आमी तांचे सिद्धांत हे करतात हे खरेंच आमी सगळ्यांक प्रेरणादायी आसा त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तांची खंय नाल्यार खंय ह्या दिसांत न्ही 365 दिसा तांच्या जिवनांतली थोडी थोडी बौद्ध घेवपाक जाय